रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामाक लागून गवंडाळी रस्तो 30 मे 2026 मेरेन सकाळी आणि रातचो बंद उरतलो अशें गोंय मुळाव्या साधन सुविधा महामंडळान कळीत केला। पोन्ने गोंय फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ते धेंपो फुटबॉल मैदाना मेरेनचो रस्तो बंद आसतलो। हो रस्तो राती 9 ते सकाळी 6 मेरेन आणि सकाळी 10 ते सांजेच्या 5 मेरेन येरादारी खातीर बंद उरतलो। हाका लागून रस्तो सकाळी 6 ते 10 मेरेन आणि सांजेच्या 5 ते राती 9 मेरेन उक्तो आसतलो। रस्तो बंद आसतना खोल्ले आणि बानासतारी मार्गान संबंधित लोकांक येरादारी करची पडटली। गवंडाळी रेल्वे क्रॉसिंगाचेर रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम फाटल्या वर्सा सुरू जाला। बुनयाद तशेंच खांबे उबारपाचो वावर पुराय जाला। आता खांब्यांचे स्लॅब घालपाचे काम सुरू जातले। हाका लागून राती तशेंच दिसाची येरादारी बंद करपा वगर हेर पर्याय आसचो ना। सकाळी 6 ते 10 मेरेन आणि सांजेच्या 5 ते 6 मेरेन येरादारीचे प्रमाण चड आसता। हाका लागून बानासतारी खोल्ले मार्गाचेर येरादारीची कोंडी जावची न्हय म्हणून ह्या वेळार रस्तो उक्तो दवरपाचो निर्णय घेतला। पोन्ने गोंय फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ते धेंपो फुटबॉल मैदाना मेरेनचो रस्तो बंद आसतलो। हेर रस्तो सुरू आसतलो।